काय सप्तका फाटी गोंयांत आयिल्लो उटंगार आनी हुंवारात सरकारी प्रॉपर्टी आनी लोकांचे धरून खंय 170 कोटींचे लुकसाण जाला। शेतकी खात्यान 9 कोटींच्या लुकसाणीचो अदमास केल्लो तो फक्त शेती बागायतींचो। गोंयांत केंद्राक लुकसाणीचो रिपोर्ट दिलो। केंद्रा कडच्यान पुराय 170 कोटींचो आदार येतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याक आशा। सेंट्रलाचो रिलीफ फंड जो आसा होका येवपाक बरोसो टायम लागता, ते येवन सर्वे करता। आमी ऑलरेडी कळयलां की आमकां जवळपास 157 crores ऑफ रुपीज फ्रॉम द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी आमी लॉस सफर केला। आमी मान्य पंतप्रधानाक पत्र बरयलां, होम मिनिस्टराकूय सांगलां, तांचो एकदां 6 महिने 8 महिन्या उपरांत येता। सो दॅट इज ट्रू। 170 crores दितले। आमी ज्या प्रमाणे लोकांक आव्हान केल्लें त्या प्रमाणे फर्स्ट EDC सगळ्यात व्हडली अमावंट म्हणटा तशी आमचे EDCचे चेअरमॅन बाब सदानंद शेट तानवडे हांच्या लिडरशिपी सकयल तेंच्यांनी 50 लाखाची मदत ही आमकां CM रिलीफ फंडाक दिल्ली आसा। हुंवार पिडीतांक आतां मेरेन गोंय सरकाराची फक्त 2.5 कोटींची मजत पावल्या। इतले मजगतीं EDCन मुख्यमंत्र्याक CM रिलीफ फंडा खातीर 50 लाखाचो चेक दिलो। बुट्टेत 50,000 परस कमी लुकसाण जाला तांकां पुराय जाल्यार मायज लुकसाण जाल्ल्यांक 50,000चे चेक दिले। उरिल्ले पयशे तांच्या अकाउंटांत घालतले म्हूण शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार मिडिया कडेन उलयलो। टप्प्याक जे केळीची लागवड जे केळीचे लुकसाण जाल्ली त्याका आमी 296 लोकांक 296 लोकांक आयज आमी मदत करतात आनी 296 भितर 256 हे पेडणे गांवचे आसात तालुक्याचे आनी 40 जे आसात ते बिचोले गांवचे आसात तालुक्याचे आसात। केळीक आमी पयलीं दिवपाचें इतलेंच की केळीची जी पिकावळ जायी तांकां चवथीक लागून खुबशे लोकांक तेजेर अवलंबून आसत की तेमी ती पिकावळ केळी विकून तेंगे चवथीचो खर्च जायी अशें काही शेतकऱ्यांनी आमकां तेन्ना उलोवन दाखयल्लें। भात म्हणटा तें मागीर मेळटा, सप्टेंबर ऑक्टोबरा नंतर पिकावळ जायी ती लुकसाण तांकां मेळटलीच। आनी आपले रिलीफ फंडांतल्यान CM रिलीफ फंड जो आसता तातूंतल्यान तेणें आमकां 1 कोटीचो प्रोविजन केलो आनी आयज लगभग 94 लाख आमी आयज वाडटा 94 lakhs आयज डिस्ट्रिब्युशन आमी करतात। आमी आयज दिला ते 50,000चे सकल जे कोणाचें लुकसाण जालें तांकां फूल अमावंट दिला आनी 50,000चे वयर कोणा आसा तांकां आमी 50,000 पर्यंत दिला। उरलेले आहा ते आमी तांच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर करता। दोनूय तालुक्यांत मेळून 296 जाणांक एकूण 94 लाख रुपयांचे चेक वाटले। ऐन चवथीच्या सिजनात केळीच्यो बागायती गेल्ल्या भाटकारांक म्हूण मजत दिल्या। भाता शेतांचो सिजन उसरा तांकां खंय आदार उपरांत तिसऱ्या पावण्यार दिवचले 40 जाणांक चेक दिले। 9,09,000 रुपया पावले। दिवचले अजून 27 जाणांक चेक दिवपाचे आसात। तो आदार सादारण 6 लाख रुपयांचो। हांगा पयलींच खाणग्रस्त लोक जे आसात तांकां पयलींच त्रास जाल्लो आसा मायनी बंद जावन। आनी तातूंत भितर हांगा आमी जर थोडोसो हांकां वेगळो विचार करून जर तांकां आमी रेट वाडोवन जर दिली जाल्यार बरें पडटलें। आनी तेतून आमी म्हणजे विचार करून आमी ज्या शेतकऱ्यांची जी मागणी आसा ती आमी रिवायज करून म्हणजे दिवपाचो। 40 लोकांचे 9,09,000 आनी 27 लोकांचे आनी उरला ते 6 लाखाच्या आसपास आसा, म्हणजे 15 लाख फक्त बिचोली जातले। घरा गेल्ल्या फामिलींक आनी केळी बागायतवाल्यांक सरकारान सध्या चवथ दुखलूंक कसो तरी करून आदार दिला। शेतां गोरवां गेल्ल्या शेतकारांक दूदकारांक चवथ सुक्यार सरकारान 170 कोटींच्या लुकसाणीचो अदमास केला आनी तितले केंद्र सरकार दितले म्हूण सावंत सरकार आशेर रावला। गोंयचे तिजोरेंत खडखडाट, तातूंतच रानवटी वृक्षारोपण म्हूण केंद्रा कडच्यान आयिल्ले 238 कोटींचो आदार। ह्या फंडाचो सरकार कसो विलो लायता ताचेर सगळ्यांची नजर। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।